नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. अमेरिकेच्या राष्ट्रपती वेंचणुकेंत डोनाल्ड ट्रम्प हांणी डेमोक्रेटीक कमला हॅरिस हांकां हारोवन निर्णायक जैत मेळयलें. ह्या खर स्पर्धात्मक वेंचणुकेंत ट्रम्प हांणी पेन्सिल्वेनिया आनी जॉर्जिया ह्या मुखेल शारांत निर्णायक 270 मतां मेळोवन आपलें जैत निश्चित केलें. राष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके भायर ट्रम्पाच्या पक्षान यूएस काँग्रेसींत आपलो कब्जो चड बळिश्ट करत ओहियो आनी वेस्ट वर्जिनिया ह्या मुखेल शारांनी जैत मेळोवन सिनेटाचेर आपलें नियंत्रण मेळयलें. कमला हॅरिस हांणी न्यू हॅम्पशायर, वर्जिनिया आनी नब्रास्काच्या दुसऱ्या जिल्ह्यांत जैत मेळयलें खरें, पूण मिशिगन, विस्कॉन्सिन आनी पेन्सिल्वेनिया ह्या शारांनी मात तांकां ट्रम्प आड जैत मेळप कठीण थारलें. वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत पाम बीच, फ्लोरिडा हांगा जनसमुदायाक संबोधित करतना डोनाल्ड ट्रम्प हांणी जैता उपरांत आपली खोस उक्तायली आनी अमेरिकेच्या लोकांचे उपकार आठयले. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. इतले मजगती भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर जारी केल्ल्या एका पोस्टांत डोनाल्ड ट्रम्प हांकां वेंचणुकेंत मेळिल्ल्या जैता खातीर तांकां परबी भेटयली. तशेंच भारत आनी अमेरिका हांचे मजगती जागतीक आनी रणनीतीक भागीदारी चड घटमूट करपा विशीं येता त्या कार्यकाळांत आस्त बाळगिता अशें तांणी सांगलें. भारत आनी अमेरिकेच्या लोकांच्या फुडारपणा खातीर तशेंच जागतीक मळार शांतताय, स्थिरताय आनी उदरगत वाडोवपा खातीर दोनूय देशां मदीं बऱ्या नात्याची घडण जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. नामनेची लोकसंगीत गायिका शारदा सिन्हा काल सांजे उसरां नवी दिल्लींतल्या एम्स इस्पितळांत संवसाराक अंतरल्यो. तांचें वय 72 वर्सां आशिल्लें. शारदा सिन्हा हांकां तांच्या भोजपुरी आनी मैथिली भाशेंतल्या लोकगितांक लागून संवसारभर नामना फावो जाल्ली. तशेंच केंद्र सरकारा कडल्यान तांकां पद्मभूषण, पद्मश्री आनी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारान भोवमानीत केल्ले. तांच्या मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत देशभरांतल्या फुडाऱ्यांनी दूख व्यक्त केलां. तशेंच तांच्या कुडीचेर फाल्यां निमणे संस्कार जातले. तांच्या मरणाचेर दूख उक्तावन भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी तांकां आर्गां ओंपतना म्हान किर्ती मेळोवन लेगीत सामकें सादें सरळ जिवीत जगपी शारदा सिन्हा आशिल्ल्यो अशा उतरांनी तांकां याद केलें. ये संगीत, संस्कृति और संस्कार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है. वो मेरे प्रांत बिहार से थी और जिस तरह उन्होंने भक्ति गीत, छठ मैया के गीत और बाकी क्या भोजपुरी और क्या मैथिली के गीत को अपने सुंदर स्वर से जो ऊंचाई दी, वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गुनगुनाया जाता है. और एक ऐसा दुखद कहूं या सुखद संयोग कहूं कि छठ के उनके गीत जो हम लोग छात्र जीवन से सुनते थे, वो भी छठ की पूजा कल से पहला रख होगा तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर बज रहा है. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो दीस लागीं येता तशें महायुती आड महाविकास आघाडीचें राजकारण नेट धरपाक लागला. दर एक पक्ष जनतेचो कौल मेळोवपा हेतान वेगवेगळ्या येवजण्यांचो आनी आश्वासनाचो आदार घेतना पळोवंक मेळटा. मजगतीं महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी आज कोल्हापुरांत जाल्ल्या भौशीक सभेत वेंचणुके खातीर महायुतीची 10 आश्वासनां जाहीर केली. हातूंत लाडली बहीण येवजणेंत बायलांक प्रत्येक म्हयन्याक 2100 रुपया दिवपाचें उतर तांणी दिलें. तशेंच बायलांच्या सुरक्षे खातीर 25,000 बायल पुलिसांक पुलीस दळांत भरती करपा विशीं तांणी आश्वासन दिलें. लाडक्या बहिणींना
1500 वरून 2100 रुपये 2100 रुपये देण्याचं आम्ही या ठिकाणी जाहीर करतो. त्याचबरोबर महिला सुरक्षेला आम्ही प्राधान्य दिलंय. देवेंद्रजींनी आता त्याचा उल्लेख केलेला आहे आणि महिला सुरक्षेसाठी 25,000 महिलांना पोलीस दलामध्ये भरती करण्याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत. आणि शेतकरी सन्मान योजना जी आहे प्रधानमंत्री साहेबांची 6,000 आपली 6,000 12,000 जी आहे ती 12,000 सन्मान योजना वर्षाला 15,000 रुपये करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला. आणि त्याचबरोबर MSP वर 20% अनुदान देण्याचा देखील निर्णय आम्ही घेतोय. बाळासाहेबांनी 1995 मध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ते देखील आम्ही त्याची पुनरावृत्ती या ठिकाणी करतोय. वायब्रंट गोवा फाउंडेशना वतीन गोवा बिझनेस समिटाचे आयोजन केला. ह्या फाटभुंयेर वुडन होम्स इंडिया हांणी श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बांबोळेच्या मुखेल दाराचेर मंगळारा 10:30 वरां भितर लाकडाचें घर तयार करून गोल्डन रेकॉर्ड प्रस्थापित केलो अशी माहिती वुडन होम्स इंडियाचे सीझर फर्नांडीस हांणी दिली. सीझर फर्नांडीस हांच्या मुखेलपणा खाला 22 कर्मचाऱ्यांनी सकाळी 7:30 वरांचेर हें घर बांदपाक सुरवात केल्ली आणि सांजे 6 वरांचेर हें घर बांदून पुराय जालें. 12 वरांत घर बांदपाची मोख आशिल्ली पूण प्रत्यक्षांत 10:30 वरां भितर हें घर बांदून एक नवो रेकॉर्ड प्रस्थापित केलो अशी माहिती सीझर फर्नांडीस हांणी दिली. 7:30. We have still got 1.5 hours left. So basically we have finished it by say 10.5 hours and we are really excited. We could do it. I was hoping that we would finish in lesser time than that, but we are thrilled. We are so happy we could finish it in 10.5 hours. हम लोग actually 16 साल से ऐसे घर बना रहे हैं. We are building wooden houses from last 16 years. My company name is Wooden Homes India and we have been in this business for 16 years. I could only say one thing. The first client of mine, Indian Kitchen, is still my best friend. So that speaks volume about our quality and commitment towards our clients. ये जो है, this is a series that we have made, and these series are basically plug and play. So these series are sold separately. We have got 3 models over here. 3 can be joined together and clubbed and sold. Each individually can be clubbed and each individually can be sold separate. Individually you can take the balcony separate afterwards. When you want, as per your budget, as per your need, you can take what you want. केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आनी निवृत्ती वेतन धारकां खातीर आशिल्ल्या म्हारगाय भत्त्यांत मुळाव्या पगाराच्या 3% वाडयल्या. 50% मेळपी म्हारगाय भत्तो आतां वाडोवन 53% जाला. हो भत्तो जुलय 2024 सावन कर्मचाऱ्यांक लागू जातलो. जुलय 2024 ते ऑक्टोबर 2024 मेरेनची थकबाकी नोव्हेंबर 2024 म्हयन्याच्या पगारांत कर्मचाऱ्यांक लागू जातलो. देशांत वेंचणुको जातात तेन्ना राजकीय पक्ष फक्त आश्वासनाचो आधार घेनासतना एकामेकांचेर आरोप आनी प्रत्यारोप करतना लेगीत दिसून येतात. तशेंच कांय फुडारी हेर फुडाऱ्यांच्या चारित्र्याविशीं लेगीत विधानां करपाक फाटीं सरनात. महाराष्ट्रांत उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या शिवसेना गटांतल्या अरविंद सावंत आनी सुनील राऊत हांणी अशाच तरेच्या घाण राजकीय चाल खेळटना विरोधी पक्षाच्या बायल उमेदवारांचेर बुरशी विधानां केल्लीं. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे किरीट सोमय्या हांणी वेंचणूक आयोगाकडेन हे संबंदान कडक कारवायेची मागणी करतना सद्याच्या महायुती सरकारान सुरू केल्ल्या लाडली बहीण येवजणेक लागून राज्यांतल्यो बायलो वर्ग महायुतीच्या फावरान कौल दीत ह्या भयान विरोधी पक्ष चवताळा अशें सांगलें. उद्धव ठाकरे सेना को डर लग रहा है कि लाडली बहन योजना में महाराष्ट्र का महिला वर्ग बड़े प्रमाण में महायुति भाजपा की ओर जा रहा है, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ऐसा दिखाई दे रहा है. अरविंद सावंत ने चाइना एनसी के खिलाफ उसी प्रकार से वही भाषा में इंपोर्टेड माल. अब संजय राउत के भाई सुनील राउत ने उनके क्षेत्र में जो सुगंधा कारंजे महिला उम्मीदवार है शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की, उसको भी इसी प्रकार से
बलिदान। हमने चुनाव आयोग को भी कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अरविंद सावंत को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू काश्मीर विधानसभेत आज संघ प्रदेशाक खाशेलो दर्जो आनी घटनात्मक हमी दिवपाचो थाराव मंजूर केलो। आज सकाळी सभाघरांत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी हांणी एक थाराव मांडटना संघ प्रदेशाक खाशेलो दर्जो आनी घटनात्मक हमी दिवपाचें म्हत्व हाचेर भर दिलो। तातूंत ह्या थारावा प्रमाण जम्मू काश्मीराच्या संस्कृतायेची आनी हक्कांची राखण जातली। खाशेल्या दर्जाची घटनात्मक हमी परतून मेळोवपा खातीर जम्मू काश्मीरांतल्या लोकांनी वेचून हाडिल्ल्या प्रतिनिधी कडेन संवाद सुरू करपाक आनी ह्यो तरतुदी परतून मेळोवपा खातीर घटनात्मक नियंत्रणां तयार करपाचो केंद्र सरकाराक उलो मारचो अशें विधानसभेत घेतिल्ल्या थारावांत मांडलां। विधानसभेत हो थाराव हाडटकच भाजपचे सुनील शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला विरोधकांनी हो थाराव सभाघराच्या कामकाजाचो भाग न्हय अशें सांगून निशेध करपाक सुरवात केली। या बोवाळा मदीं सभापतीन हो थाराव आवाजी मतदानावरवीं पारीत केलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।